आंटी म्हाका एक सांग खरें सांग आमचे व्हिडिओज पण तुका कॉल बी येयल्या खूप कॉल येयल्या आणि खूप लोक येतात कस्टमर बी येता कस्टमर्स येतात. दिस इज द सॉस ऑफ हनी एंड गार्लिक. ओके व्हाट इज दिस आंटी? दिस इज एग फ्राइड मैगी. एग फ्राइड मैगी क्रिस्पी किंगफिश. शी इज वेरी फेमस इन गोवा. उनका नाम दया है और बहुत सारी डिशेस करती है बहुत सारी डिशेस. प्रॉन्स रवा फ्राय चालू असा बाबा तिच्याकडे किती मेळना म्हणून सांग. शी इज वन वुमन आर्मी. ओके सो गाईज पोवू शकता तुम्ही आम्ही प्रॉमिस केलेले तुमका की आम्ही आज परत येवपाचे हा म्हणून हांगा नेय कितें ट्राय करपाक. आणि तुवें सांगलेले ते गार्लिक हनी कितें ते हनी गार्लिक. हा कोर 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 म्हाका कोर. वेटिंग आंटी म्हाका एक सांग खरें सांग आमचे व्हिडिओज पण तुका कॉल बी येयल्या खूप कॉल येयल्या आणि खूप लोक येतात कस्टमर बी येता. कस्टमर्स येतात. जाऊ देवाची कृपा देवाची कृपा. गॉड इज ग्रेट. म्हाका कोणी एकल्यान कॉमेंट मारलेली की तुझो चेडो बरो गोरो गोरोत आसा म्हणून आणि खंय हैदराबाद काय बेंगलोर खंय तरी आसता म्हणून म्हाका कॉमेंट मारलेलो. सारखे न्हू शिकता काय कितें कामाक कितें तरी शिकता. हय सांगी म्हाका कळण तरी. व्हेरी गुड. पळय माझे व्हिडिओ खंय खंय पावल्यो पळय. जाऊ थँक्यू. सो गायज कितें आहा जाणा तिका खंय आमचे व्हिडिओज पळोवन खंय खूब कस्टमरूय येता असोच मोग जाता. गायज आमी कित्याक आमी व्हडली हॉटेलां कित्याक घालूंक सोदिना जाणा आमगे आमचे जे नीज गोंयकार आहा तुज्या भशेन जे हार्ड वर्किंग बायल्यो आसा ज्यो बाबडे पळय दादले मनीस तुमकां खबर आसा घरांत बसलेले आसा आणि बायलां मनशां पळय खंय हार्ड वर्किंग सारकी पळय वता घामा कश्ट काडून हांगासर पळय कशे रांदतात पळय ती सारकें उलोवलां हांव बाय. जाव चल गॉड इज ग्रेट. हे कितें चिली सॉस चड स्पायसी करून नाका म्हाका. ओके ऑलरेडी मॅरिनेट करून दवरलेले आसा. ओके विंग्स आता फ्राय करतले आणि मागीर हनी एंड गार्लिक आणि सॉसान स्टार्ट करतले. ओके काय बरें आहा पळय मॅरिनेशन प्रोसेस. हे तोंडाकूय लावंक मेळटा गे पावडर गो. हा आसता ती पळय. आयज आम्ही परत येयल्लेले आसा दया आंटी कडेन आणि आयज आम्ही ऑर्डर केल्लेले आसा हनी चिकन. आम्ही त्या दिसा खाल्लेले चिकन पॉपकॉर्न आणि तेजी टेस्ट न्हू सारकी चड बरी आसली यम्मी. त्या खातीर आमी पळय आणि हांगासर आमचे हनी चिकन करप चालू आसा. पावडर कसो लावन दवरला धवात केला सारको एका. ती कितें म्हणटा जाणा पयलीं खंय ती एक डबो हाडटाली रोस आमलेटीचो आता कितले हाडटा गे 2 डबे हाडटा. कस्टमर वाढले न्हू देवाची कृपा सगळी न्हू. जावं गॉड इज ग्रेट. आणि तुझो हार्डवर्कूय आहा न्हू तितलोच भितर. हे कितें ये हनी विथ गार्लिक इसमें सगळे हनी आहा सगळे मसाला आहा. ओके स्वीट अँड सावर. ओके वाह. हे कितें म्हाका स्पॉट स्पायसी नाका माझे सगळे भायर सरतले स्पायसी. पळयात कितें नाटक करीत आसता ती ने तिचे कडेन मॅगी आसा गायज. कोण मॅगी लवर आहा म्हाज्या भशेन जाल्यार येवचो चालू आहा. ऑलमोस्ट रेडी न्हू. सामकी KFC कहे मगे. आता तुका विंग्सांक येतले पळय सगळे जाण. ते दीस तुका पॉपकॉर्नाक येयले आयज तुका विंग्सांक येतले. आयज आमी विंग्स घेवन येयल्या विंग्स खावपाक. आणि म्हाका एक सांगा तुका हा ओ हनी मगे न्हू. वा आता हेतून फ्राय करपाचे ते मागीर जाले टोस्ट करपाचे जाले मागीर. दिस इज हनी एंड गार्लिक. दिस इज द सॉस ऑफ हनी एंड गार्लिक. ओके आय मेड माय ओन सॉस. तू कितें सांगूंक सोदता आमचे व्हिडिओज पळोवन खंय तिका इतले कस्टमर येयले की तिचे एक डबो जो ती हेजो शाकोतीचो घेवन येताली ती आतां आंटी कडेन 2 डबे घेवन येता. कितें सांगूंक सोदता कशें दिसता तुका आगे तुवें करून दाखयलें कशें दिसता तुका? खूप म्हणजे खूप बरें दिसता. स्पेशली आमी एक व्हिडिओ घातलो आणि आमचे कितले बी गोंयकार आसा ते आंटी घेवन गिरायक घालता. अशेंच तुवें न्हू आमच्या गोंयच्या लोकांक सदांच सपोर्ट करूंक जाय फुडें काडपाक जाय. सारकें. सो गायज फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां थँक्यू म्हणूंक सोदता की तुमी आमचे व्हिडिओज पळोवन आमकां ट्रस्ट करून तुमी हांगा येयले म्हणून.
ह्या आंटीक हेल्प करपाक आनी कशें खूब बरें दिसता म्हाका खूब बरें दिसता पळय कशी आतां तिका कस्टमर आसता आनी हरशीं भायले लोक आसताले न्हू आतां आमचे लोकल गोंयकार पासून येवन थंय तिचे कडेन ट्राय करता फाटीं तुमी आमचे पॉपकॉर्न पळयलेले आसतले आतां येयात आनी विंग्स ट्राय करा तेजे कितें म्हणूंक सोदता तो सो गायज हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता आमचे समाज गोंयकाराक हेल्प करता न्हू जाल्यार खूब म्हणजे खूब बरें दिसता फुडल्या मनशाक सुद्दां सारकें न्हू आनी तशेंच आसता न्हू तें सो गायज येयात हांगासर आनी रिव्स कॉर्नर म्हाजी विडियोज पळयता जाल्यार प्लीज तुका वेट करता हांव तुमी येयात बेगीन तुमच्या स्टॉलार येता मागीर आमी पळय वा 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 कितें म्हणूंक सोदताय तूं आतां हे तूं एक्सपेरिमेंट करताय पळय कितें म्हणूंक सोदता आं तुम्ही आता टेस्ट करून आमी ओके 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 आमी टेस्ट करताय पळय ओके पळय टू गुड आं विथ मेस्मरायझिंग व्यू वा 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 व्यू प्लस हॉट विंग्स हनी एंड गार्लिक हा कसो आहा तो सांग हा यम्मी गायज यम्मी चड बरो आहा न्हू टू गुड हांगार टेस्ट मात आंटी कितें कितें करता रे बाबा म्हाज्या ब्युटिफूल सो गायज तुम्ही हांगासर एकदा खावशात न्हू जाल्यार बोटां चाकून खातली पळयात दिसपाकूच कितले यम्मी आहा ते आनी खावपाक न्हू सारखे टेस्टी आहा सारखे ज्युसी व्हॉट इज दिस आंटी दिस इज एग फ्राइड मैगी एग फ्राइड मॅगी हा वयस तुमकां हेंय ट्राय करूंक मेळटा आनी सो नेक्स्ट टाइम यू कैन ट्राई दिस एग फ्राइड मैगी ओके रावा क्रिस्पी किंगफिश वाह 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 भैया आपको पसंद है किंगफिश अरे वाह शी इज वेरी फेमस इन गोवा उनका नाम दया है और बहुत सारी डिशेस करती है बहुत सारी डिशेस जलंधर से अरे बाप रे वाओ सेफ जर्नी ब्रो इधर बहुत सेफ रहो गोवा में गोवा का वातावरण थोड़ा सही नहीं है पहले जैसा गोवा नहीं रहा अभी क्रिमिनल केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा हाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ ना दिल्ली में बहुत डेंजर था पर आराम से रहो फैमिली के साथ आयो ना आराम से गाइस किंग फिश चालू आहा हांगासर प्रॉन्स रवा फ्राय चालू आसा बाबा तिचे कडेन कितें मेळना म्हणून सांग शी इज वन वुमन आर्मी सारकें मगे हय खंय पळय खूब कितें कितें आहा तेजे कडेन हा वय कितलेर बटर रे बाबा म्हाज्या चीज दिसता आंटीन केला स्पेशली आमकां तू खायना माझे पोट फुल हांव कितें फायदो तर आयकलोत काम म्हणटा टेस्ट तरी करून पळय मुगो आंटीन बायबडेन माये मोगान दिला तुका टेस्ट करता टू गुड वा 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 आयज आमकां खूब कितें कितें हायलायट करूंक मेळ्ळें सुंगटां मगे रवा फ्राय वेस्ट वेस्ट क्रिस्पी टू गुड A few moments later. सो गाईज कोणाच्या गाडयेन एरर 12 इशू फेस करपाचो आसा कोणाक फेस केल्लो कोणी केला जाल्यार हे पळय सोल्युशन हे पळय हो तो एरर 12 हांगासर येता हो एका इशू येता ह्या सॉकेटाक लो क्वॉलिटी सॉकेट चेंज जाता हो सारको रेअर आनी सारको डेंजरस गाडी खंय पटकन उरत न्हू ब्रेक डावन जाय जाल्यार गॅरंटी ना म्हणून तो चेंज करता रेडी आणि इनटेक सॉकेट सो आयज आमी गेलेली दया आंटी कडेन योका स्टॉलाचेर आनी थंयसरलो जो यम्मी चिकन गार्लिक हनी विंग्स ओ हो टू गुड सारको ओके माउथ वॉटरिंग आनी तुमी वयचो ट्राय करचो तशेंच थंय किंगफिश आसा पापलेट आसा पॉपकॉर्न चिकन आसा चिकन ऑमलेट आसा रोस ऑमलेट चिकन शाकोती खूब कितें कितें डिशीज आसा तुमी वयचे आनी तिका भरपूर प्रमाणान हेल्प करची यू नो तेजे कडल्यान घेवचें कित्याक म्हणटा तुमकां सांगता शी इज वन वुमन आर्मी तिका बाबडे हेल्पर ना कोण ना
एकटीच रांदता, गाडो हाडटा, सामान हाडटा, सगळें एकटेच करता. सो असले आमचे गोंयकारांक आमी सपोर्ट करूंक जाय थ्रू आउट आवर जर्नी. आनी शी इज डुईंग फॅब्युलस जॉब करता ती आनी बेस्ट. कितले म्हणटा तेंचो टेस्ट म्हाका खूब लायक जाता, खूब. तशेंच तुमी कालचो पयलीचो ब्लॉग पळयल्लो आसतलो आमचो, की आमी गेल्लेली रिवागेर. रीव कोण, तेंचो न्हू एक स्टॉल आसा रिव्स कॉर्नर म्हणून. आनी ड्यू टू तेंचे पर्सनल रिजन तेजो पाय बरो नासलो म्हणून स्टॉल बंद आसलो. सो आतां तो परत रिओपन जावपाचो आसा 21 का 22 तारखेक. तुमी वयचे, भरपूर प्रमाणात थंय खावचे, व्हिडियोज काडचे, म्हाका टॅग करचे इंस्टाग्रामाचेर. म्हाजी इंस्टाग्राम आयडी आसा अविनेश बिग बॉय टॉयज, ऑर एल्स आमचो आनी एक इंस्टाग्राम आयडी आसा मस्तीखोर गोवन्स. थंयसरूय तुमी टॅग करचे आमकां आनी भरपूर प्रमाणान तांकां सपोर्ट करचो, इतलेंच तुमचे कडेन हांव मागता. आनी मेन म्हणटा पळय तें आमी जाले थोडे दीस आनी आमी खंय तरी पयस वयपाचें आसा. सांगता तुमकां मागीर, सांगलां आसता हांवें. आनी मागीर म्हाजे ब्लॉग्स मातशे आसचे ना, सो प्लीज त्या टायमार मातशें अंडरस्टँड करा. ओके. आनी आमी गायज तुमकां खरें सांगता, म्हाका खावपाक खूब आवडटा. ओके. व्हडले न्हू, बारीक स्टॉलांचेर, गाड्यांचेर खावपाक खूब लायक म्हाका. ओके. सो आमी कितें म्हटलें की आमी जे जाग्यार खावपाक वयतात, आतां आमी अशें करया की आमचे जे गोंयकार आसा, जे धाकटुले गाडो, आमलेट पावचो, वडा पाव एक्सेट्रा ते घालून बसलेले आसा, थोड्यांक गिरायक जायना. सो आमी कितें करता की आमी त्या मनशा कडेन वयता, खाता, तेजे व्हिडियोज करता. ओके. आमी कितें पयशे घेयना. ओके. व्हिडियो घालपाचे. व्हडले रेस्टॉरंट बापाच्या फाद आवडलो म्हणटलो आसलो. व्हडले रेस्टॉरंटा म्हाका न्हू इंस्टाग्रामाचेर मॅसेजी येता. तुमकां खरें सांगता, आपणाचें कॉलेब्रेशन कर. ओके. हांगाल्यान काणकोणा बीन आपोवप बीन. आनी तुमकां खरें सांगता, हांव तसल्यांक हें करिना, एंटरटेन करिना. डायरेक्ट सांगता, हांव व्हडल्या रेस्टॉरंटाचो ओनर कोण आसा, हांव डायरेक्ट कॉलेब्रेशन करता. ओके. म्हाजे अमके चार्जीस आसा, हांव ते चार्जीस घेवन शूट करता. म्हाजी म्हणून फुडें कितें म्हणटा तें म्हाजें म्हणून लायफ आसा. फुडें म्हाकाय खूब कितें वस्तू करपाक जाय, पळोवपाक जाय. म्हाकाय म्हणून आमची फॅमिली आसा. ओके. आमी हेल्प कोणाक करता, हांव आनी अंकिता, दोज हू एक्चुअली भितरल्यान तांकां खरी मदत जाय आसता. कोण डिसेबल आसा, कोणाक दिसना, आयकोंक येना, उलोवंक येना. तशीच आमी आनी एक न्यूजार हाली एक व्हिडियो पळयलेली एक आंटीची तसली. ओके. आमी तसल्यांक हेल्प करता. कोण श्रीमंत आसा, इतले लाखांचे रेस्टॉरंट बांदतात, तेजे कडेन वचून आमी व्हिडियोज घालिना. हांव तसल्यांक खरेंच एंटरटेन करिना. आनी कितें म्हणटा पळय तें कोणाक गरज आसा तेका त्या मनशाक हेल्प करची. दीस इज वॉट वी डू. हांव आनी अंकिता. नाका जाल्ले कोण आसा पळय तांकां आमी खरेंच सपोर्ट करिना. आनी जे बाबडे कोण श्रीमंत आसा, जे आपणाचे रेस्टॉरंट चलयता, तेंचे कडेन तर व्हिडियोज घालपाक जाय. आमचे कडेन आमी थंय येवन व्हिडियो काडून शूट करून घालपाक जाय जाल्यार आमचे चार्जीस आसा. फॉर दॅट तुमकां आमकां ईमेल करचें पडटलें मस्तीखोर गोवन्स. ओके. नाल्यार अविनेश नायक अवी 74@gmail.com. म्हाजे थंय खंयसरी युट्यूबाचेर डिस्क्रिप्शनान ईमेल आयडी आसा, थंय चॅक करच्यो. आनी थंयसरल्यान म्हाका कॉलेब्रेशन जाय जाल्यार तुमी धाडूं शकता. ओके. आनी जे आमचे धाकटे स्टॉल आसा, गाड्यो आसा, तेका हांव बाबा एनी टायम रेडी. कितले जाय तितले पयस येवपाक रेडी आसा. आनी आय वील नेवर चार्ज एनीथींग. ओके. सो कितें आसा, असल्या लोकांक हेल्प करचें. दॅट इज वॉट आय डू. सारकें न्हू, गलत करता. ओके. बट आयचो जो टेस्ट आसलो पळय, हनी गार्लिक हनी विंग्स, हो दया आंटीन न्हू, तुमकां खरें सांगता KFC फाटी उडयलो. आय डोंट नो वाय, बट तिजो इतलो टेस्ट बरो आसलो. आनी एकूच दीस वचून ट्राय करात, एकूच प्लेट ऑर्डर करात. 4 जाण वचा, एकूच प्लेट घे आनी एक पीस खावन पळया. ना तर आवडना न्हू जाल्यार तुमचे पयशे हांव दिता तुमकां रिटर्न. इतली गॅरंटी. इतलो बेस्ट टेस्ट. हा म्हाका इतलो खूब लायक जालो. आनी प्लीज वचून ट्राय करचें. ओके. आनी तुमचे फॅमिलीकूय व्हरचें. तिका खंय आमचो व्लॉग पळोवन कितलेच कॉल येयले, कितले तेजे जे फ्रेंड्स असले जी तिका पयलीं कॉलेज टायमाचे, स्कूल टायमाचे, तेंच्यांनी पासून तिका खंय कॉन्टेक्ट केलो खंय. आनी अशें तिचे पयलीं खंय कामाक वयताली थंयसरल्या लोकांनी तेका कॉन्टेक्ट केला. ती म्हणटा म्हाका. ओके. आनी खूब जाण येता खंय तिचे
स्टॉलाचेर खावपाक पयलीं खंय ती एक डबो हाडटाली, आतां आमी व्हिडिओ घालून जाले काय 2 डबे हाडटा खंय आनी तिचे 2य डबे काबार जाता. हात जोडून तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता की तुमी आमची व्हिडिओज पळोवन ते आंटीक बाबडे हेल्प करपाक फुडें सरता. प्राऊड ऑफ यू गायज की म्हाका आयज कळ्ळें की यू नो मस्तीखोर गोवन्स आमची फॅमिली येदीही ना बरी व्हडली आसा, बरी व्हडली. तितून न्हू थोडे लोक अशेंय आसा की यू नो चुरा भोखने का काम करते हैं, पर तांकां कितें करपाचें जाणा, पयलीं फुरसत से दिकत म्हणपाचें. ते भयण जावंक सोदतात, भाव जावंक सोदतात, आवय बापूय जावंक सोदतात. ओके, सो तांकां सांगता हांव. सो असले आसा, आमी तसले घेवन बसना. आमकां कळ्ळें न्हू बाबा, एक सर्टन टायमार आमकां कळ्ळें, क्लिक जालें खंय तरी समथींग इज रॉंग, आनी आमी तांकां पयले फुरसत में निकल म्हणटा, आमी घेवन बसना त्या फालतुरांक. ओके, सो गायज प्लीज जशें आमी हेल्प करता तशी तुमी वचा, तुमकां जाता तितले लोकांक तुमी हेल्प करचें, मोग दाखोवचो, आनी बी कायंड, बी हंबल, आनी देवाच्या कृपेन सेफ रावा. इयर काबार जाता, हे वर्स काबार जाता. दीस इज नोव्हेंबर, थोड्या दिसांनी डिसेंबर येवपाचो आसा, डिसेंबरान घे म्हणून एक्सिडंट जाता. सो प्लीज बी सेफ आनी प्लीज बी अलर्ट. हे जावन हो चॅनलाचो ब्लॉग आमचो आयचो हांगा ते एंड करता. मेळटा तुमकां नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टाटा, गुड नायट आनी फूल पावर. बाय बाय. सक्कर पराय करना जरुरी आहे.